नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. राजभाषा कायद्यात कसलोच बदल ना. विधानसभेत सरकाराची भूमिका स्पष्ट. दिल्ल्या उतरार ठाम. मुख्यमंत्र्यांचे मराठी रोमिक स्टेटस को शिनार. कामुर्ले स्कुलात भुरग्याक टिचरींनी खंय फोडलो. कोलवाळे केस. शिक्षण खात्यान सुरू केली चौकशी. टिचरी सस्पेंड. मुख्यमंत्री म्हणटा एक्शन. मांडवी जुवारींत रेंव काडूंक 14 झोन. खण खात्यान मागल्यो ईसी. उपरांत रेंव काडटल्यांक परवाने. एकल्याक वर्साक 1000 क्युबिक मिटर रेंवेचें कॅपिंग. स म्हयन्यात टीसीपीचो कोणाकच हिल कटिंग परवानो ना. दिल्या त्या आपल्या आदी. डीएलएफ प्रकल्पाचो रिव्ह्यू स्वता घेता. सारकें नासल्यार कारवाय. विश्वजिताचें उतर. जुवारी पुलाचे क्रेनीर चढून स्टंट करपी रशियनान गोंय सोडलें. इन्स्टा आयडी शेरबेको मॅक्झिम पावलो उत्तर भारताचे भोंवडेर. 800 पुलिसांचो एफआयआर. म्हादळी विशीं कर्नाटकाक मोठो धपको. वायल्ड लायफ बोर्डान कळसा बंडोरा प्रकल्पाचो अर्ज धुकल्लो. प्रकरण कोर्टांत म्हूण रजाव. कर्नाटकाचे प्रकल्प हुमकळे. कर्नाटकाक राष्ट्रीय वायल्ड लायफ बोर्डाचो धपको. म्हादय प्रकल्पाक परवानगेचो अर्ज धुकल्लो. महावीर आनी मोले अभयारण्यांतल्यान तमनार लायनीक बावतो. राजभाषा कायद्यांत कसलोच बदल जावचो ना. मुख्यमंत्र्याचे मराठी रोमीवाल्यांक शिनाल. हालींच विधानसभा अधिवेशनात सरकाराची भूमिका आपणे स्पश्ट केल्या. तातूंत बदल करपाचो खंय कसलोच प्लान ना. भाई मावजो मराठीचो सहभाशेचो दर्जो काडचो म्हणून उलयल्लो. तेवटेन रोमीवाले राजभास स्टेटस मागतात. कांय दिसा सावन पुराय राज्यांत कोंकणी मराठी वाद सुरू आसा. ज्ञानपेटकार दामोदर मावजान राजभास कायद्यांतल्यान मराठी काडून उडोवची ह्या त्यांच्या विधानावयल्यान मराठीवादी आनी कोंकणीवाद्यां मदीं आरोप प्रत्यारोप तशेंच एकामेकाक दुशणां दिवप सुरू आशिल्लें. मात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या विशीं विधान केलां आनी सरकाराची ह्या विशींची भूमिका स्पश्ट केल्या. राज्यभाषा कायद्यात खंयसरूच बदल करपाचो सरकाराचो विचार ना. राज्यभाषेचो कायदो तेन्ना केला. थोड्यांचे रोमी कोंकणी डिमांड आहा तेंचे. हांवें ते असेंब्लीनूच सांगलां. राज्यभाषा कायदो प्रुडंटा खातीर श्याम फडते. कामुर्ले मुळावे शाळेंत चवथेच्या विद्यार्थ्यांक मारबडय केली म्हूण केशींत दोगांय टिचरीची कोलवाळ पुलीस स्टेशनांत हजेरी. कसलोच गुन्यांव करूं ना म्हूण तांचो पुलिशेक स्टेटमेंट. गुन्यांव केला म्हूण स्पश्ट जाल्यार खंय सस्पेंड. शिक्षण संचालक उलयला. टिचरींचेर एक्शन जातली म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. कामुर्ले एका मुळाव्या शाळेत चौथेच्या विद्यार्थ्याक मारबडय केल्ल्या प्रकरणातल्या खाजगी शाळेतल्या दोनूय शिक्षिकांनी कोलवाळ पोलीस स्टेशनात बुधवारा हजेरी लायली. आपणे कसलोच गुन्यांव करूंक ना अशें विधान शिक्षिकेन केलां. कितें जालें? हांवें कांय कारण करूंक ना. कितें कोणें मारलें? पण नांव कितें टिचरीचें आनी कित्याक मारलें? आनी तो भुरगो म्हणटालो तुमी अशीच मारता म्हणून. हां अशीच मारता तुमी? खंयच्या टिचरीन मारलें? ह्या प्रकरणात पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. गुन्यांवकारी म्हूण सिद्ध जाल्यार शिक्षिकांक निलंबीत करतले अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सांगता. सस्पेंड जातली ती टिचर. मागीर इन्क्वायरी जावन आतां पुलीस कितें करता ते पुलिसांक समज ती गिल्टी दिसली जाल्यार डेफिनेटली इमिजिएटली सस्पेंड जातली. आनी मागीर इन अकॉर्डन्स विथ लॉ टर्मिनेशन कितें आसा तें मॅनेजमेंट करचें पडटलें. कितलो सस्पेन्शन ताका काडला सद्या तरी? सस्पेंड करपाची ऑथॉरिटी स्कूल मॅनेजमेंट. अपॉयंटींग ऑथॉरिटी इज द डिसिप्लिनरी ऑथॉरिटी. सो तांणी सस्पेंड करचें पडटलें आनी म्हाजें एप्रुवल लागतलें. सो ते इमिजिएटली ते आस्क करतले.
जाल्यार ज्या शिक्षिकांनी भुरग्यांक मारबडय केल्या तांचेर खर कारवाय जातली अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. जी एक्शन जावपाक जाय पळय न्ही रे ती एड्युकेशन डिपार्टमेंटूय घेतली आनी पुलीस डिपार्टमेंटूय घेतले. हातूंत सांगता खंयसरूच म्हणजे मात सुद्दां कायदो चुकचो ना. जर तिका म्हणजे पुलिशेन ज्या पद्दतीन भुरग्यांक मारल्या म्हणटा उपरांत तिका जर अरेस्ट बीन बाकीचो कितें तो प्रोसेस एके वटेंतल्यान सुरू जातलो आनी हे वटेंतल्यान डिपार्टमेंटांतल्यान पयलीं तिका सस्पेन्शन आनी बाकीचो प्रोसेस पयलीं सस्पेन्शन जावन मागीर इन्क्वायरी चालू जातली न्ही सर. पळय सस्पेन्शन आनी हे ते डिपार्टमेंट करतले. पुलीस त्या भुरग्यांक मारल्या म्हणून तेंची कितें IPC सेक्शन लागता ती लायतली आनी तेज्या प्रमाणे जातलें. बट अशा पद्दतीन म्हणजे बरेचशे फावटी म्हाका दिसता टिचरी कश्यो भुरग्यां कडेन अश्यो वागता त्योच म्हाका कळना. म्हणजे हालींच्या हालीं 3 इन्सिडंट्स जाल्ले. एकदां घरा कडले राग भुरग्यांचेर काडटा काय कितें अशें म्हाका दिसूंक लागलां आनी तांकांय बी कावन्सिलरांची आतां गरज आसा अशें दिसूंक लागलां. मजगती बुधवारा उसरा सांजे शाळेच्या व्यवस्थापनान त्या दोनूय शिक्षिकांक निलंबित केले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रेंव काडूंक खण खात्यान मांडवी जुवारींत 14 झोन थारायल्यात. खण खात्यान ECक अर्ज केला. परवानो मेळ्ळ्या उपरांत रेंव काडूंक सोदतल्यांक खातें परमीट दितलें. संचालक नारायण गाड प्रुडंटा कडेन उलयलो. EIA ऑथॉरिटीन झोनाचें इन्स्पेक्शन केलां. एकल्याक वर्साक 1000 क्युबीक मिटर रेंव काडूंक मेकळीक. मांडवी आनी जुवारी न्हंयत आमी 14 झोन्स आयडेंटिफाय केले फॉर सँड एक्सट्रॅक्शन. EC ऑलरेडी अप्लाय केल्या. आयज तांचे SIन इन्स्पेक्शन दवरला 14 झोनाचे. वी आर एक्सपेक्टिंग दॅट EC वील बी अवेलेबल व्हेरी शॉर्टली आनी ताच्या नंतर इमिडिएटली आमी मागीर ऑनलायन एप्लिकेशनां घेवपाक सुरू करतले. अलॉटमेंट ऑफ सँड एक्सट्रॅक्शन लायसन्स इन दोज 14 झोन्स. जे झोन आमी आयडेंटिफाय केल्ले ते 20 आशिल्ले. जे NIOA कडल्यान स्टडी करून घेतिल्ली ते 20 झोन. आतां 20 पैकी 14 झोन क्लियर आसा जे खंय स्ट्रक्चर खंय लागीना अशें. ही लिमीट म्हणल्यार पर पर्सन एका मनशाक एका वर्साक 1000 क्युबिक मिटर. एकदां हे सुरू जालें म्हणटकीच रेंव अवेलेबल जातली. रेंव अवेलेबल जाली म्हणटकीच तो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. आमी हांकां पुलिसांक हाजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे बोटी दिल्ल्या फॉर कंटिन्युअस मॉनिटरींग. तांकां पेट्रोलय आमी दिता. सो ते पेट्रोलिंग कंटिन्युअस चालू आसा. सो त्यामुळे तशे कंप्लेनी रोखडेच आमकां मेळटले ते EC आनी ताच्या नंतर प्रोसेस सुरू जाता. इंटेन्शन आसा जितले बेगीन जाता तितले ते करपाचे. फाटल्या 6 म्हयन्यांत TCPन कोणाकच हिल कटिंगाचो परवानो दिल्लो ना. मंत्री विश्वजीत सांगता. परवाने दिल्यात ते खंय तो मंत्री जावचे आदीं. DLF प्रकल्पाच्या परवान्याचो रिव्ह्यू खंय तो स्वता घेता. चल्लां तें सारकें नासल्यार खंय एक्शन घेतले. I just want to make a mention that not a single permission of hill cutting has been given by our department in the last so many months. I said last time 6 months. We are going as per what is happening. Can you see some people are going to some particular. You have to actually verify which department has given those permissions. You have to verify. And I have already written a letter to Honorable Chief Minister today to please instruct the respective officials. ह्यो सगळ्याचे दोंगरार तुमकां कितें दिसता न्ही हे सगळे हांव मंत्री जावपाचे पयलीं कन्वर्ट जावन जाल्ल्यो गोश्टी. म्हाजे संबंदीत विशय कांय ना काय डिपार्टमेंटाचे संबंदीत विशय कांय ना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी त्या ODPच्या माध्यमांतल्यान जाल्ल्यो गोश्टी. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की भुतानीचो जो कितें विशय आसा ते हांवें सगळे कागदां मागून घेतल्या. म्हणजे मागून घेवन पळय मागीर आमी योग्य तरेन तेजेर वेगळ्या तरेन सगळें डॉक्युमेंटेशन सगळें कितें आहा ह्यो सगळे चर्चेक घेवपाक. कारण केल्ले कन्वर्जन 200 FSI ते केल्ले ते म्हाका दिसता की इट हॅज बीन डन वेर इन द ओल्ड ODP. दॅट टायम मिस्टर क्लिओफास वॉज द चेअरमन ऑफ दॅट कॉर्पोरेशन. म्हणजे नॉट नाव, इट्स डन इन द पास्ट. हे सगळे गोश्टी पळोवंक गेल्यार बेश्टे तुमकां सांगपाक म्हजो प्रयत्न कितें आहा की फॅक्च्युअली कोणी तरी म्हायती काडपाक जाय की बाबा खंयची गोश्ट केन्ना जाल्या, कोणी परमिशन दिल्या. ह्यो सगळ्या गोश्टीचेर आमकां लक्ष घालून वेगळ्या तरेन आमकां कारवाय करपाक जाय. आयज DLF कंपनीचे जे फायल जे आसा द परमिशन्स गिवन टू DLF आर बींग रिव्यूड बाय द गव्हर्मेंट. इफ दे हॅव रुल्स एज पर रुल्स एंड रेग्युलेशन्स we'll honor them, but the same thing will be brought to the government. Government has called for all the information regarding these files, and also I will go through it in myself in detail along with the officers.
जुवारी पुलाच्या क्रेनीर चोडून स्टंट करपी रशियनान गोंय सोडलें. इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सराचें नांव शार्वेको मॅक्सिम सद्या खंय उत्तर भारतांत भोंवडेर पावला. पुलावेले क्रेनीर चडिल्लो ताचो व्हिडिओ व्हायरल. दिलीप बिल्डकॉनान प्रॉपर्टींत घुसलो म्हणून कागाळ केल्ल्यान आक्षे पुलिशेंत FIR. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जो तो गोंयांत सेटल जावंक सोदता तशें शक्य ना. अति अर्बनायज केल्यार गोंयचो ब्रँड वाट लागतलो. सरकाराचो कंट्रोल जाय, स्पश्ट धोरण जाय. ऑफिसरच जमनी घेवंक लागल्यात. सरकारान रियल इस्टेटवाल्यांचेर आनी ऑफिसरांचेरूय कंट्रोल दवरचो. उत्पल पर्रीकाराचो अलार्म. ना हांवें बेसिकली कितें म्हटलां की गोंयाचो गोवा ब्रँड आसा, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार तो ब्रँड इटसेल्फ गेट्स हर्ट्स. गोंयान कितें आसा, ग्रिनरी हें आमकां सगळें प्रिजर्व करूंक जाय. आनी हे जर व्हडले रेजिडेन्शियल हे आयल्या, वी आर कॉजिंग सप्लाय ड्रिवन ऑर इंडियन फूल जो गोंयान येवपाक जो डिमांड आसा, प्रत्येक दिल्लीचो मनीस गोंयान येवपाक सोदतलोच. बट दॅट डजंट मीन वी हॅव टू एनेबल इट. म्हणून एक खंय तरी हे लिमीट करपाक सरकारान एक धोरण हाडूंक जाय वेर सायज ऑफ द प्रोजेक्ट बी ऑल दॅट इज कप्ड, सो दॅट मासीव इन्फ्लक्स अननेसेसरी आमी तयार करना. वी डोंट वॉन्ट टू बिकम अनदर अर्बन सेंटर. इंडियन अर्बन सेंटर्स आर मोस्टली नॉट प्लॅन्ड, फक्त केओस आनी ट्रॅफिक. तशें गोंय गेल्यार गोंयचो ब्रँडूच वता. सो म्हणून आय एम वरीड फॉर दॅट. एंड इन दॅट रिगार्ड एक कितें तरी धोरण की खंयचोय प्रोजेक्ट आसलो जाल्यार इट हॅज टू हॅव सम लिमिट्स, सायज लिमीट, नंबर ऑफ युनिट्स सगळे लिमिटेड करूंक जाय सो दॅट द इम्पॅक्ट इज मिनिमम. लायक खंय तरी प्रोप्रायटी IAS IPS आसा पळय, दे टेक द शेप. माय फादर यूज टू से की कसलो एका बाटलेचो शेप उदक कशें घेता तशें IAS घेता. सो ते प्रोप्रायटी हॅज टू बी मेंटेन. आनी हें सरकारान क्लियर करचें पडटलें तांकां की इवन कितें पेपर वर्कान सारकें सुद्दां आसलें तरी सुद्दां प्रोप्रायटी सेज दॅट कन्वर्टेड लँड जातून तेच हें आसा एज अ ऑफिसर बसतात दॅट फुडें वचून विकत घेतात. दीस इज नॉट करेक्ट. आनी खंय तरी हाचेर लायन हॅज टू बी ड्रॉन बाय द गव्हर्मेंट. तांकां क्लियर मेसेज वचूंक जाय की दीस इज नॉट टॉलरेबल. भगवान महावीर अभयारण्य आनी मोलेंच्या नॅशनल पार्कांतल्यान तमनाराची पावर लायन घालूंक राष्ट्रीय वायल्ड लायफ बोर्डाचो बावटो. मात बरोबर रानवटी जिवांच्या सांबाळाक कांय अटी घाल्यात. लायनीक कर्नाटका कडच्यानूय परवानगी घेवंक लायल्या. भगवान महावीर अभयारण्य आणि मोलेच्या नॅशनल पार्कांतल्यान तमनार पावर लायन वता म्हूण बोवाळ जाल्लो. मात आतां ही लायन घालूंक राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळान समितीन मान्यताय दिल्या. सॉयल इरोजन जावपाक दिवचें न्ही. दुसरें म्हटल्यार वायल्ड लायफ सेंच्युरीन लेबर कॅम्प नाजाल्यार लेबरांक रावपाक दिवचें न्ही. एनिमल जे आसा थंय आसतले तांकां हाय एक्सटेंशन जे पिलर्स आसा तांच्या कडल्यान प्रोटेक्ट करचें पडटलें. एनिमल पॅसेज करची पडटली. सेन्सिटी म्हणटा ती वायल्ड लायफाची प्रोटेक्ट करची पडटली. ते भायर ट्रान्समिशन लायन आनी बायोडायवर्सिटीचो कितें इम्पॅक्ट जाता तें स्टडी करचें पडटलें. आनी जी एजन्सी आसतली तेंच्यांनी काम सुरू करच्या पयलीं कर्नाटकान जें काम करतले त्या खातीर तेंची कर्नाटकाची सरकारची परमिशन घेवची पडटली तांकां. मागीर तांकां जे आनी एक कंडिशन जें घातलां की जे हाय लायन्स भायर आसतले तांच्या सकयली जी झाडां आसतली ती चॉप करची पडटली. ते सगळें प्रोटेक्शन करचें पडटलें. मागीर आफ्टर एवरी म्हणटा तशें वर्साक 2दा तांकां इन्स्पेक्शन करचें पडटलें, तांचे रिपोर्ट करचे पडटले. तशेंच वायल्ड लायफाचें इन्स्पेक्शन खास करून डिसेंबर म्हयन्यान करचें पडटलें अशी कंडिशन घातिल्ली आसा. जो फायनल जी कंडिशन आसा तें अशें की एन्युअल कंप्लायन्स तांकां सर्टिफिकेट तांकां घेवची पडटली आनी ती सबमीट करची पडटली टू द स्टेट चीफ वायल्ड लायफ वार्डनाक. आनी एन्युअल कंप्लायन्स रिपोर्ट सर्टिफिकेट आहा ती सुद्दां तांच्यांनी सबमीट करची पडटली स्टेट चीफ वायल्ड लायफ वार्डनाक. वार्डनान ती सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक सबमीट करची पडटली. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गावस. म्हादयचेर कर्नाटकाक मोठो धपको. राष्ट्रीय वायल्ड लायफ बोर्डान केस कोर्टांत म्हूण सांगून कळसा बंडोरा प्रकल्पाचो अर्ज फुडें धुकल्ला. तो मेरेन कर्नाटकाक म्हादय प्रकल्प चालीक लावंक मेळचो ना. प्रकरण कोर्टांत आसा मेरेन कर्नाटक हुमकळ्ळें. गोंयाची प्रकल्पाक हरकत. गोंयची याचिका सुप्रीम कोर्टांत आसा.
कर्नाटकच्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाक मोठो धक्को. नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्डान कळसा बंडुरा प्रकल्पाक मान्यताय मागपी कर्नाटकाचो अर्ज धुकल्लो. प्रकरण कोर्टात प्रलंबीत आसा. ताचेर रजाव दिवन मान्यताय धुकल्ली. प्रकल्पाक नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन प्राधिकारणीन आपले म्हणणे अजून स्पष्ट केल्ले ना ताचेय रजाव. टायगर कॉरिडॉरांतली जमीन उदक वळोवपाक, बांद घालपाक, पंप हाऊस उबारपाक, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, पायपलायन आनी लायटीची लायन घालपाक वापरितले. ताचेर नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन प्राधिकारणीन आपले म्हणणे मानिल्ले ना. प्रकरण कोर्टा मुखार प्रलंबीत आशिल्ल्याचे रजाव दिवन नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन प्राधिकारणीन आपले म्हणणे स्पश्ट केल्ले ना. मजगती गोंय सरकारान प्रकल्पाक हरकत घेतल्या. गोंयची याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबीत आसा. ह्या सगळ्या कारणांक लागून नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्डान मान्यताय धुकल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. मुख्य सचिव गोयलान हळडोणे शेत जमीन कन्वर्ट करून बांदकाम केलं म्हणून काँग्रेसीन प्रकरण उस्तिलां. कितले शेज भायले ऑफिसर खंय गोंय सोंपोवंक उठल्यात. काँग्रेस गोयलाक घेराव घालूंक सचिवालयात पुलीस बंदोबस्त घालून गेटीरच आडायले. मुख्य सचिवान खंय 1 इंच जागो कन्वर्ट केल्लो ना, तो खंय बरो मनीस. मंत्र्याचें सर्टिफिकेट. शिवजीत राणे आणि चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचे मदीं जे कॉम्पिटिशन चल्लां जमनी फास्ट विकपाच्यो, जमनी कन्वर्ट करपाच्यो, हातून गोंय आनी गोंयकार दोनूय काबार जातले. हे बंद जावपाक जाय. आमी हे खोपून घेवपाचें ना. ह्या गोंय राज्याचो चीफ सेक्रेटरी शेताची जमीन कन्वर्ट करता. शेम ह्या सरकाराचेर. हो आतां रिजनल प्लॅनाची कॉपी. म्हणजे हे सरकार कशें गोंयकारांक फटयता ते एक दुसरें क्लासीक उदाहरण. रिजनल प्लॅनान 36/1 दाखयला कितें पॅडीफिल्ड. ही पॅडीफिल्ड प्रॉपर्टी. ही पळय ही जी रेड मार्क केल्या दॅट इज पॅडीफिल्ड. आणि 17/2 अंडर जे कन्वर्जनाक पळय तांणी घातला थंय तो सांगता ऑर्चर्ड म्हणून. 5 जुलयाक म्युटेशन एप्लिकेशन घातिल्लें पुनीत कुमार गोयल. हे पळय हे एप्लिकेशन फॉर म्युटेशन, जाचे म्युटेशनाचे पयशे तुमी सेल डिडाच्या टायमार घेतले. हे तुम्ही कित्याक अजून फॉर्म 1 and 14 ताचें नांव कित्याक दाखयना? That this is nothing more than we are destroying Goa, finishing Goa, and this is being presided over by the BJP who are trying to say members are being made. Anana hunch membership ingache goincho baile hatat and member kotat. Kitat teng magi if you are a member then you get benefit. So you understand all the benefit you get, whether it's of land, whether it's of conversion, you will get all the benefit. And this is the type of looting which is going on in Goa. TCP मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा मुख्य सचिवान खंय 1 इंच सुद्धा जागो कन्वर्ट केल्लो ना, तो बरो मनीस. Chief Secretary has not converted a single inch of land in the state of Goa. And as far as the Chief Secretary is concerned, he is an excellent human being and a good officer. केन्ना malicious campaign कोणतरी तेजे अगेन्स्ट चलयता, that is not acceptable. आणि हेजे बद्दल बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून मुख्यमंत्रीक लेखीत हांव धाडून दितलो की केन्नाच चीफ सेक्रेटरी कसलेच फेवर टावन लायन डिपार्टमेंट कडल्यान मागूंक ना. जर कोणी तरी ते काम करून घेतला आनी ते बी विशयान चॅक केल्ले आसा ते कायद्या अनुसार जाल्ले आसा. पण योगायोग जेन्ना चीफ सेक्रेटरी राज्याचो कितेंय जर घेवपाक वयता ताका राज्य सरकाराचें परमिशन लागता आनी ते राज्य सरकाराचें परमिशन तेणी घेतलेलें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सावंड पोल्युशन करपी आमी न्ही, आमची आस्थापनां इंडोर. हणजूणच्या 5 आस्थापनांची हायकोर्टाक जाप. सावंड पोल्युशन करता म्हणून कागाळी आयिल्ल्या 5 आस्थापनांक कोर्टान नोटीस काडिल्ली. कोर्टान आस्थापनाचो स्ट्रक्चरल प्लान आतां सविस्तर मागला. लावड म्युजीक नेमकें खंय वाजता तें आतां कोर्ट तपासतली. Noise pollution matter, those 5 persons against whom notices were issued, they appeared before the court and they have been granted 1 week's time to file an affidavit. So they will file an affidavit. As far as other things are concerned, basically the court is now trying to find out insofar as those enclosed premises are concerned. Court wants to have a plan on record to find out actually which is the area which is being used for playing the music, and this area is having proper acoustic system in place, as a result of which there is no noise that is generated outside these premises. That is what the court is going to do. That has been recorded by the court. So presently the status of the case is that these newly added 5 persons against whom maximum complaints are received, they have appeared before the court and they have been granted 1 week's time to file the affidavits. All of them are claiming that it is an indoor establishment. Therefore the court has directed them to give an affidavit
disclosing the total area which they are using and which is enclosed. They are supposed to give the details of their all permissions which they have obtained. Possibly they will have to give a plan also to show the exact location and the identity of their particular establishment. अस्नोडा दिवचल 4 लेन हायवेची मुख्यमंत्र्यान बुन्याद घाली. 160 कोटींचो रस्तो फुडले वेंचणुके आदीं येरादारीक उक्तो जातलो. मार्गाक हुतात्मा बाळा मापारीचें नांव दितले. मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या. रस्तो जावचो म्हणून लोक कितलो तेंपूच मागतालो. जाल्या उपरांत खंय ट्रॅफिक जामाचो प्रश्न सुट्टलो. रस्तो म्हणजे 4 लेन बायपास 30 वर्सांची लोकांची डिमांड आसा. गेल्या 30 वर्सां केन्ना जातलो विचरत आसा. आज जातलो काय फाल्यां जातलो आनी कंटिन्युअसली तसो जर पळयत जाल्यार हो प्रोजेक्ट आमी पळयता 3 किलोमिटराचो प्रोजेक्ट आसा आनी ह्या 3 किलोमिटराच्या प्रोजेक्टाक 2 फ्लायओव्हर येता, एक मेजर ब्रिज येता व्हडलो, एक मायनर ब्रिज येता, ओके, आनी 8 कल्वर्ट येता. आनी जो प्रोजेक्ट म्हणजे हो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत ह्या भागांतली रहदारी तशी कमी जातली आनी पुराय आमी सगळे जाण हे बायपासा वयल्यानूच हांगासर वयतले. हांव 2 वर्सां घेता. ओके, आमच्या फुडल्या इलेक्शनाच्या पयलीं ह्या प्रोजेक्टाचें आमकां इनॉग्रेशन करपाक मेळपाक जाय. म्हणजे आमचो दोतोर चंद्रकांत शेटये, पेमेंट शेट आनी निळकंठ तिगूय जाण वांगडाच परवरी पावपाक जाय. फुडल्या असेंब्लीन सांगता हांव. 4 लेन अस्नोडा बायपास ह्या नांवा पेक्षा स्वर्गेस्त बाळाराया मापारी अशें ह्या रस्त्याचें नांव आसतलें आनी पुराय आनी सदोदीत ज्यांच्यानी गोंयच्या मुक्ती संग्रामात आमकां योगदान दिलें, अस्नोडेचो सुपुत्र आनी गोंयच्या इतिहासांतलो पयलो म्हणजे शहीद जावपी जर कोण आसत जाल्यार बाळाराया मापारी आसतले. तांचें नांव ह्या रस्त्या खातीर आज आमी जाहीर करता. हणजुण्या 7 वर्सांच्या भुरग्याक मारिल्लो पिटबूल 7 दिसांत सोंपलो. मरणाचेर तरेतरेच्यो प्रतिक्रिया. कोण म्हणटा धनया कडच्यान तुटिल्ल्यान मेलो, कोण म्हणटा इंजिसांव दिवन मारलो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण शिवोले एनिमल वेलफेअर सेंटरांत डायटांत बदल जाल्ल्यान ताका डायरिया जाल्लो. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येवपाचो आसा. Okay, I think he was brought on the 31st of August. I think that was Saturday by the police and the government doctors, because legally the dog has to be confiscated while the court case is going. I think so. I'm not an expert, but they had driving around the whole morning. Nobody wanted to take the dog, so they said, "Please, if you can take." So we have this space, especially for rescued dogs. So this whole space up to there, we kept for him, and he was a little bit not so happy, diarrhea, vomiting, but he was okay. He was sleeping there nicely. He was okay. He was not like thin or anything, but not eating, vomiting, diarrhea. But then he didn't eat anything, wasn't drinking water. So we gave some medicine, Cutwell injections and on-dam syrup, and he was okay. He had one small piece of chicken, but then he didn't eat. He didn't want to eat. Yeah, I think he was very stressed out. We've done the government has done a post-mortem autopsy. The results will take some time. That night we found him, in the morning, we found him dead in the cave. At night we gave some food, he didn't eat too much. No, they did a post-mortem here on the table. Yeah, because this is a nice area. Government vet was there. I think 3 government doctors were there. Police was sitting there supervising from Anjuna, I think he was. Yeah, because the police has to. So it was done very, very professionally. ह्यो खबरींतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.